Minister Sri Vishnu Rani, Sri Parthi Naik, Minister for the Government of India, त्याचबरोबर गुरुप्रसाद नाईक, डॉक्टर बोरकर, डॉक्टर वीरेंद्र गावकर आणि डॉक्टर अभय ज्यांना हार्टाच्या रिलेटेड व्यवस्थितरित्या आम्ही किती काळजी घेवपाक जाय, कशी काळजी घेवपाक जाय म्हणजे खूप बऱ्या पद्धतीन आमकां एक्सप्लेन केलें. म्हणजे समोर आसलेले राज्याचे बाकी महाराजी सगळे मंत्री, आमदार आणि खास करून गोवा मेडिकल कॉलेजीसचे सगळे डॉक्टर मंजुनाथ देसाई हांच्या बरोबरचे त्यांचे कलिग्स आणि पुराय गोंयांतल्यान हांगासर आयिल्ले त्यांचे सगळे चाहते म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी पळयता की व्हिडिओ फिल्म्स पळयता आसतना आमी प्रत्येकान म्हणजे म्हाका दिसता जर व्ह्यू घेवपाक गेले प्रत्येका कडेन जाल्यार पुराय 3 वरां पावची नाशिल्ली. इन शॉर्ट आमी पळयता की थोड्याच जाणांचो व्ह्यू जो तेचो रिकॉर्डेड केलो आनी त्या रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान आमकां सगळ्यांच्या समोर दवरलो आनी निमतान एक्चुअली हांव डॉक्टर बोरकाराक विचारतालो की टोटल कितल्या जाणांच्यो सर्जरी परफॉर्म केल्यो काय म्हणून डॉक्टर मंजुनाथ देसाई, जाल्यार तांच्यांनी कमीत कमी 2013 पासून 2000 लास्ट डे पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 सर्जरी परफॉर्म केली. म्हणजे डायरेक्टली त्यांच्या हार्टाक टच केले असे 10,000 लोक असतात आणि आम्ही म्हणटा की त्यांनी पुराय आणि इनडायरेक्टली जर लोकांच्या हार्टाक गोंयकारांच्या टच केला असत जाल्यार मोर दॅन 25% लोकांच्या हार्टाक गोंयकारांच्या त्यांनी निश्चितरित्या टच केले आसा. तांच्यानी कितें लोकांची काळजी जर पळयत म्हणजे गरीबातलो गरीब पेशंट आसत किंवा श्रीमंत आसत ताच्या खातीर पेशंट हो पेशंट आशिल्लो, ताच्या खातीर कोणाचो इन्फ्लुएन्साची गरज नासताली. म्हणजे आमी बरेचशे फावटी म्हणटाले की कोणीच दुसऱ्याक सांगपाक जाय, कोणीच सांगपाची गरज नाशिल्ली, कोणीच म्हणजे जस्ट आमी म्हणटा सर वॉक इन ओपीडी आनी ताची सर्जरी जर आसत ताची सर्जरी आयजूच परफॉर्म करपाक जाय म्हणटा तो आयजूच म्हणजे सर्जरी डिसायडेड आनी ते करूनय उडयताले आनी ताच्या उपरांत सांगताले की ताका एक्सप्लेन करून की ह्या पद्दतीन ताची सर्जरी जाली. म्हणजे 2013 पासून कार्डिओलॉजी लॅब जेन्ना सेटअप केलो म्हाका खबर आसा म्हणजे मेन इन्स्ट्रुमेंटल कार्डिओलॉजी लॅब सेटअप करपा खातीर डॉक्टर मंजुनाथ आनी ताच्या पुराय टिमीक इनवायट तेन्ना आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आणि तेन्नाचे हेल्थ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतली आणि डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर गुरुप्रसाद, डॉक्टर बोरकर ह्या पुराय तेच्या टिमीक तांच्यांनी हे एस्टाब्लीश केलें आनी हो सेटअप जालो आनी ताज्या उपरांतूय बी हांव मुद्दामून म्हणजे बरेचशे फावटी ताची मुद्दामून हांव कित्याक सांगता तांच्यांनी आपली लास्ट म्हणजे लास्ट वीक म्हटल्यार जाता. लास्ट वीक कितें आसतली आसत हांवें कित्याक सांगता तर आपल्या बरोबर जो स्टाफ काम करता ताका खबर आशिल्लें तो स्टाफ परमनंट जावंक शकना, ताचे कडेन रेजिडेंट सर्टिफिकेट नाशिल्ली, जो तांच्या बरोबर नर्सींग स्टाफ आनी बाकीचो जो आशिल्लो कारण तो स्टाफ परमनंट आसता कडेन जावंक शकनाशिल्लो. हांव एकदां तांच्या कडेन उलयलो, हेल्थ मिनिस्टरी तांच्या कडेन जेन्ना उलयलो की ह्या स्टाफाचें कितें करपाचें आमी बरेच दीस डिस्कशन करतालो. म्हणजे हांव सीएम जाल्या उपरांत आनी विश्वजीत हेल्थ मिनिस्टर जाल्या उपरांत त्या स्टाफाक खरें म्हटल्यार आमच्या इतर स्टाफा पेक्षाय कमी सॅलरी मेळटाली आनी त्या स्टाफाचें कितें करपाचें, नॉट द डॉक्टर्स बट अदर स्टाफ तांचें कितें करपाचें. तांणी सांगलें एक आपल्या खातीर रिक्वेस्ट की आपल्या ह्या स्टाफाची सॅलरी एटलिस्ट ताच्या पार जाली. आपल्याक खबर आसा की इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्फर्म बट सॅलरी एट पार विथ अदर स्टाफ जावची आनी आफ्टर आमी इनिशिएटीव घेवन तांची सॅलरी एट पार वीथ ताच्या कडेन घेवपाचो प्रयत्न केला आनी एट पार केली. तांच्यांनी म्हणजे आपल्या उपरांत आपल्या खातीर केन्नाच म्हणजे ताका सुद्दां खबर आशिल्लें. हांव डॉक्टर मंजुनाथ देसाई म्हणजे हे जावच्या पयलीं 8 ते 10 दीस पयलीं हांव ताचे पर्सनली घरा कडेन वचून ताका हांव पर्सनली मेळयलो आनी जस्ट म्हणजे केन्नाच ताणें आपल्या बद्दल किंवा आपल्या फॅमिलीच्या बद्दल कसोच विशय स्वता सांगलो ना, स्वता एक्सप्लेन केलो ना, बट त्या स्टाफाची चिंता आपल्या बरोबर काम करतना लोकांची चिंता ही ताका सातत्यान आशिल्ली. अशा पद्दतीन हांवें एक 2 एक्सपिरियन्स तुमकां शेअर करता. नॉट बीइंग एज अ डॉक्टर बट बीइंग एज अ क्लोज फ्रेंड ऑल्सो. म्हाका 2दा ताच्या बरोबर ट्रॅव्हल करपाची संदी आयली एट 2 डिफरंट स्पिरिच्युअल प्लेसीसचेर. हांव म्हाज्या बरोबरी भितर ट्रॅव्हल केला आनी ट्रॅव्हल करता आसतना म्हणजे
गोंयच्या लोकांचे जर आमी हेल्थ बरें उरपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे वेगवेगळे कडेन अवेरनेस म्हणजे हेल्दी हार्ट उरपा खातीर लोकां मदीं वचून टॉक घेवप लोकां मदीं वचून उलोवप लोकांक हेल्दी डायट हेल्दी फिटनेस उरपा खातीर कितें करप म्हणजे बिसायड्स आपली प्रॅक्टीस तर जीएनसी करतालेच बट ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे वेगवेगळे कडेन हेल्दी हार्ट उरपा खातीर कितें करपाक जाय हें लोकांक मार्गदर्शन करताले ताचो गोंयच्या जे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हाजे भितर विजन की एकदम एकूय गोंयच्या पेशंटाक केन्ना भायर वचचो पडचो न्ही आनी सगळ्यांक इजिली तेन्नाच्या तेन्ना ट्रिटमेंट एवेलेबल जावची हीच तांची इच्छा आशिल्ली आतांच हेल्थ मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे थोड्या दिसां भितर आमी आमच्या सुपर स्पेशलिटीज कार्डियक ब्लॉक पुराय थंयसर एस्टाब्लीश केल्या उपरांत आतां तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे फूल फ्लेज जे डॉक्टर मंजुनाथ देसाय कार्डियक युनिट म्हणजे ह्या तांच्याच नांवान आमी कार्डियक ब्लॉक हो एस्टाब्लीश केलो वयतलो आनी तशेंच जाता तितके बेगीन हें केलें वयतलें आज आयच्या दिसा म्हाका दिसता आमी सगळे जाण डॉक्टर मंजुनाथ देसाई हांकां याद करपा खातीर तांची कितल्योश्योच यादो आमच्या भितर शेअर करपा खातीर आमच्या मदें आसा बट डॉक्टर मंजुनाथ देसाई मेमोरियल एज्युकेशन कमिटी हांच्या खूब खूब अभिनंदन करतलो इतल्याच खातीर कारण जिल्ह्यात दोन गजाली एक आमी जेन्ना डॉक्टर मंजुनाथ देसाई कार्डियाक युनिट हो जेन्ना एस्टाब्लीश करतलो तिजे इन्स्पिरेशन फॉर द न्यू कार्डियोलॉजिस्ट तांच्यानी आतांच म्हटलें की डॉक्टर मंजुनाथ देसाई आसलो जाल्यार ही सर्जरी कशी परफॉर्म करतले आसले डॉक्टर मंजुनाथ देसाई आसलो जाल्यार हाजेर सोल्युशन कितें दिसलें आसतलें जेन्ना आमी ब्लॉक एस्टाब्लीश करतले इट मीन्स इन्स्पिरेशन फॉर द न्यू कार्डियोलॉजिस्ट ऑलवेज म्हणजे तांच्या कडल्यान आमी नवीन नवीन शिकत आसा काय कितें हें तांच्या खातीर खरें इन्स्पिरेशन आसतलें आनी निश्चित रित्या अशा पद्दतीन एवरी इयर तुमी ऑर्गनायज करपाक हे सामान्य मनशाक आपूण फिटनेस उरपा खातीर आमी कितें करपाक शकतले हे तरी निदान आमी रिमायंड करपाक शकतले याद करपाक शकतले अशाच पद्दतीन म्हाका दिसता आमी डॉक्टर मंजुनाथ देसाई हांची याद ही नॉट ओन्ली फॉर द गोंय सरकाराच्या गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीरच न्हय तर पुराय गोंया खातीर डॉक्टर मंजुनाथ देसाई हे खरोखरूच एक वरदान आशिल्लें आज ते आमच्यात ना तांच्या आत्म्याक शांती लागून आमकां सदोदीत तांची याद ही उरतली इतकेंच सांगता म्हणजे पुराय करता देव बरें